पेद्रूचें पयलें पत्र अवेस्वर 1 नोमान हांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पोंस्तुसाच्या गालासियाच्या कापादोसियाच्या आजियेच्या आनी बिटिनियाच्या प्रांतांनी शिंपडलोल्या भावां भयणींक नोमान कोरता. तुमी तुमच्या काश्या देसांतावन पयस आसलोलीं देवान विंचलोली वाटसूर पोरजा. आपले सासणीक येवजणेन देवान आमच्या बापान तुमकां आपलीं जावंक विंचून काडल्यांत. आपलो आत्मो तुमकां दिवून ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत. जेजू क्रिस्ताक कालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमचीं पातकां धुवन गेलीं. देवाची दयाळाय आनी शांती चड आनी चड तुमी भोगूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. क्रिस्ती लोकाचो जिवो बरवंसो. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वखाणुया. तो आमचो चड चड मोग करता देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां कदींच सोरोना तसलो बरवंसो आसा. मुणगे देवान आपल्या भुरग्यांक बासावून दवरलोलें जिविताचें दायज घेवंक आमी रावतांव. हें दायज ताणें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तें कदींच पाड जावचें ना. तें सदांकाल सुंदर सोबीत उरतलें. ताचें मोल केन्नाच उबून वचचें ना. तुमी भावार्थान जेजूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पोदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवन रावतात. कालाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. जेजूक मोगान विस्वाशी रावचें. म्हणटोच कुशाल रावात. आतां मातसो वगत जिनसाचे उपद्रे तुमी भोगचे पडल्यार पडूं दी. कित्याक तांचे वरवीं तुमच्या भावार्थाचें मोल घुंवून येता. सदां तोगोना तें भांगार पर्यान उज्यांत घालून तपासतात. तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां मेळटली वाखाणणी, मोहिमा आनी भोवमान. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग करतात. तुमी आजून ताका पळयनात, तरी ताचेर तुमी भावार्थ दवरतात. देखून तुमी इतले उत्तम कुशालकायेन भरल्यात की तीं वर्णूंक उतरां मेळोच नात. आनी ह्या तुमच्या भावार्थाचें संपूर्ण फळ मुणगे तुमचें पूर्ण तारण तुमकां मेळटलें म्हूण तुमकां खात्री आसा. प्रवाद्यांचो बरवंसो. ह्याच तारणांत प्रवादी रावताले आनी ते कशेन जोडचें ते सोदीत आसले. आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या वरवीं तांणी आदीं फुडेंच भाकितां केलीं. क्रिस्ताचो आत्मो प्रवाद्यां सोवें आसलो आनी क्रिस्तान कश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली म्हूण त्याच आत्म्यान तांकां आदींच सांगलोलें. हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें प्रवादी सोदून काडूंक वावुरले. ते पुरगोडटाले तो संदेश आपलेच फायद्याक न्हय पूण तुमच्या फायद्याक म्हूण देवान प्रवाद्यांक कोलीत केलें. आनी जें कितें तांणी सांगून दवरलें तेंच आतां शुभ वर्तमान पुरगोटलां त्या मनशांनी तुमकां उक्तें केलें. हें शुभ वर्तमान पुरगोडटाना देवान स्वर्गांतावन धाडलोलो पवित्र आत्मो तांचीं मनां उजवाडायतलो. देवदूत लेगून ह्या वस्तूंची वळख आशेन घेवंक सोदतात. भावार्थ्यांचें नवें जिवीत पवित्र जावचें. देखून तुमचीं मनां सारकीं मेकळीं करून आयतीं रावात. आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जें सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास दवरात. देवाचीं कालतीं
पालोक भुरगीं जायात. आनी तुमी सोत वळखनासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंडावण्या पोरमोणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमीय पवित्र जायात. ओमको वो तुमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या कोडण्या पोरमोणें जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप्पा म्हणून उलो मारतात. देखून ह्या परदेसांत जियेतना ताची खरी भोक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांकडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कळंक आनी कोटावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीत रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उद्देशीं तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो देखून तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरमोसो दवरूंक पावल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.